क्वेश्चन आशिल्लो म्हजो आनी कांदुसाचो म्हणून आज आमी हांगा बरोबर बसल्या आनी हो क्लब क्वेश्चनाक सरकार एक्सपोज जावपाचो. कसो एक्सपोज जावपाचो, खंयचे रितीन हांवें तुमकां फकत 2 एस्पेक्ट सांगल्या. खूब तातूंत डिटेल्ड आहा तो सांगतलो, पूण सारांश हाजो इतलोच की सरकारान पयल्यातना एक युनीक मेजर हातांत घेतला की सरकारूच हाऊस डिसरप्ट करता. हाजे पयलीं आमी आयकलेलें की ओपोजिशन हाऊस डिसरप्ट करताले, आतां सरकार हाऊस डिसरप्ट करता कित्याक तांकां गोंयचे जनतेचे फुडें प्रश्न तांचे जे ते तांचे एक्सपोज जातात ते तांकां दाखोवंक नाका. फुडें म्हणल्यार संकल्प आमोणकरांची लूटमार चलयल्या हांगा मडगांव पोर्ट ऑथॉरिटीन. ताजे हांवें जेन्ना इश्यू रेज केलो तेन्ना मुखेलमंत्र्यान कितें सांगलें की तो इश्यू सेटल जालो म्हणून. सेटल म्हळ्यार कितें? हे सेटल चड जावपाक लागला. आसागांव सेटल जालें आनी कितें सेटल जालें, सगळें सेटलूच जाता. कितें हें सेटल म्हणजे म्हाका कळूंक ना. अरे पेपरार एक टायम्स ऑफ इंडिया म्हणटा न्यूज पेपरान 3 हेडलायनी हाडल्यो. बिल्ला म्हणटा ते गेले म्हणून हांगा खंय हांगा ते रत्नागिरी जयगड पोर्टान. आमी मागतात की संकल्प आमोणकराची ही जी कला आसा ती ताणें कला कोळशाचेर वापरची. वास्कोचे आनी मडगांवचे जनतेचे वतीन हांव ताचे कडेन पांय पडून मागता ही जी तांणी ते हे जे करता ती दादागिरी ही तांणी कोळशाचेर करची आनी कोळसो वचचो गोंयच्यान. तो जर केलो जाल्यार आमी संकल्प आमोणकराचो पुतळो बांदतात आनी फुडले खेपे ताका मुख्यमंत्री करपाक हांव ताका प्रपोज करता. पूण हे मातशें ही दादागिरी ती कोळशाचेर सोडून तो जिप्समाचेर करता, जे एल्युमिनियम बॉक्सायडाचेर करता ती ताणें मातशी कोळशाचेर करची. ही कला कोणाकूय ना ती कला सामकी सुपीक कला आनी ही कला म्हाका दिसता मुखेलमंत्री फूल सपोर्ट करता हे कलेक. कित्याक ताणें आमकां सर्टिफिकेट ताका दिलां की सेटल जालें. ते सेटल कितें तें तुमी मातशें विचारा. कितें सेटल जालें तें आमी आयकुना. MPAचे चेअरमॅनान सांगलां की वीच MLA डिटेल्स ऑफ MLA नॉट नोन. हें इतलें हांवें आयकलेलें. आतां सेटल कितें जालें आनी कशें जालें तें म्हाकाय प्रश्न पडटा. ते एनीवे डिमांड्स आसतले अशें हांव मागतां, अशें हांव आशा धरतां. आतां सरकारूच जर डिसरप्ट करूंक लागलो जाल्यार सरकारान गोंयचे जनतेक उत्तर दिवचें की प्रोसिजर कितें आसता ब्रीच ऑफ प्रिविलेजाक. म्हजे अगेन्स्ट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव जाल्लें हांव आमदार नासतना दिगंबर कंपनीन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज घाल्ली. जंय म्हाका प्रिविलेज कमिटीन समन केल्लो तेन्ना हो डेप्युटी स्पीकर जॉन हो आशिल्लो आमचो देव मांद्रेकार, जॉन मॅन्युअल वाज आनी विक्टोरिया फेर्नांडीस MLA जाल्ली पार्ट ऑफ द प्रिविलेज कमिटी. म्हाका याद आहा तेन्ना. सो देर इज अ प्रोसिजर फॉर दीस. जर प्रिविलेज कमिटीचे कडेन दाखल जाला एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जाल्यार ती हें करचें. हांवें ताचे पयलीं सांगलां की सेक्रेटरी एज्युकेशन प्रेस कॉन्फरन्स घेता ऑर इंटरव्यू दिता. फाल्यां क्वेश्चन येवपाचो हा पयले दिसा इंटरव्यू दिता. कित्याक कितें? अरे प्रश्न उत्तर दिया म्हण तुमी असेंब्लीन आनी तो इंटरव्यू वाचलो जाल्यार सगळें एज्युकेशन पॉलिसी बेस्ट, लोकांक कोणाक त्रास ना अशें दिसूंक लागला दिसतलें. अरे भुरग्यांक आमी इश्कोलान आसतना आमी युनिफॉर्म घालना आसले धावेक. बरें हें न्ही तें. हें दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल. बट आय एम नॉट अ व्हेरी गुड एग्जाम्पल एज अ स्टुडंट. आय वॉज अ स्टुडंट लिडर, आय वॉज अ रिबेल. पूण हांव धावेक पयलीं युनिफॉर्म घालनासलो. कॉलेजीक आसतना युनिफॉर्म घालतलो. आनी आयच्या भुरग्यांक कितें म्हणून करतात ते कितें भुरगीं ती दूद पिवपाची ते वोटर आनी हे वोटर हांकां दाखयतले कितें ते ताका युनिफॉर्म घालूंक मेळटा ते हांचे युनिफॉर्म देंवयतले ही तुमकां गॅरंटी दिता हांव. तुम्ही पळयला हावसान कितें जालां आनी म्हाका शॉक कित्याक शॉक लागली कित्याक आमी इतली तयारी केली स्पेशली बिकॉज NEP इश्यू येता म्हणून. कितले आवय बापूय येयले आनी मेळ्ळे म्हाका, स्टुडंट्स मेळ्ळे, एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन हेड्स मेळ्ळे. हांवें भरपूर मिटींग पासून घेयले टू अंडरस्टँड वॉट इज NEP. कित्याक NEP इतलें सोंपें न्ही. तूं पळोवन हांवें कितले रिसर्च करून सगळे बूक काडले म्हजे. सो टू कोट एवरी पॅराग्राफ टू शो हाव देर इज अ मिसडायरेक्शन अँड नॉन implementation in proper manner of NEP. People are not opposing NEP. This is one thing I want to make this clear. People are saying that your manner of rushed implementation of NEP without preparing the groundwork is completely flawed and incorrect. So we would have pointed out that your system which you are designing
is a hodgepodge. तुका तें सांगता. Why I use this word hodgepodge? NEP च्यो start तेन्ना 2020 मागीर NCRF म्हूण हाडला, National Credit Framework म्हूण. तो National Credit Framework is based on CBSE circulars, CBSE pattern, which does not fit with our Goa state. Our Goa state follows the NCRT pattern. So you can't pick up something from here and put it there. It's like taking part of a Mercedes car and putting in an Audi car. And then you try to make the vehicle run. From you speak of different stages of schools. How do you integrate those different stages? How do you speak on your last stage, on your secondary stage from 9 to 12? Choice of subjects for the students. You want to give them choice, but in 11th and 12th, choice ho na. So you start studying something in 8th and 9th and 10th, and then you are abandoned in 11th and 12th, and you have to take what you are given. Is this NEP? Is this a manner of implementation? This Subhash Shirodkar and the committee actually the last time, the Korpak there, that was not taking into consideration NCF. Upran NCF came, National Credit Framework. This NCF is under NCRT. So if you have this, and everything is there, from pedagogue to hours of study to syllabus to breakup of the syllabus, for even extra time, children's recreation, and languages. Can the director give circulars contrary to NEP? I will tell you what my colleague Vijay Sardesai has said is a fact. There were backroom maneuvers to stall this discussion. And even I know that certain officers were phoning people to ask what I will speak on NEP today. And this interview which is given by Prasad Lolekar, let me tell you, it exposes his ignorance. I am ready to come on the house, in the house, or even on a public platform. Let the entire department be on the other side. And I will challenge, I will stand alone. And I will expose them, topic by topic, how they are misdirecting themselves. This is the future of children. Please understand this. This is the future of the youth. Right from the beginning to every stage, you are going to go in a flawed manner. And you also say, at syllabus, I question insult in the books such a Saturday books dile. Burgyank, school of books dile. Syllabus sanglo. Books dal, Paul number. Syllabus was immediately rushed out on Saturday. Teachers training has to be done. Temunda teachers training kela. Kesla training. They have had a training inviting them and telling them about NEP. But training, you have to train them in the subjects. You have to have a 3-day like training. You got to explain the concepts behind it. You must explain the flow. And then the teachers get trained and they go. You have started the school now. And some books they said would be given by end of July also. In the written thing, Borela, how do you work this? You start something just to run and to say, I'm the gold medal because we finished the cross line first. It is similar to saying that open defecation, they're all Goa is open defecation free, and still people don't have toilets. This is kind of dishonest approach which has been taken, and I think the department should seriously think that we are not enemies. Even the tumka khabar astali, the meeting gayle koile. Big meeting was taken calling all stakeholders. कित जाले मागीर थिंगा लोक प्रश्न विचारू लागलो. लोकांक प्रश्न विचारले तेन्ना हेंका आन्सरू नाशिल्ले. सेकंड मिटींग गेले, दिसले ते आतां रेडी जातले कोतले म्हण. जाल ना. मागीर मिटींग बंद केले आनी डोर टू डोर म्हण गांवान गेले मिटींग करपाक. आनी लेटर केलो बंद कर म्हण ते कित कोताले मिटींगान फकत सांगताले दिस इज NEP, दिस इज अ थिंग यू हॅव टू फॉलो इट. नो क्वेश्चन्स म्हणटाले तेंका. आय म्हणला व्हिडिओ रिकॉर्ड कर म्हण तुमची मिटींग. तू कित्याक 1-to-1 करता?
वन टू वन तुम्ही कित्याक लिपोवन एकल्याक एक सांगतात दुसऱ्या सांगतात. सो इफ यू हॅव अ पब्लीक मिटींग, इफ यू हॅव इट रेकॉर्डेड, सगळ्यांक कळटलें that these were the 4 issues raised and how everybody has to follow it. नाजाल्यार हे सगळे लिपोवन हो एक कोतलो तो ते कोतलो, मागीर when it goes to department audit objection, हे objection ते असलो objection, मागीर कांयच आसना. all the schools will stop functioning. And finally you look at it, there are also rights of minorities which are involved, the manner in which the teachers are being appointed. They are not even giving NOC for regular appointment when the schools are having right to such a permanent teachers. They are giving NOC only on contract basis. And when we make noise, loka contract basis don naka permanent ge absorb kor in the vacancy permanent asa tenna tumi regular appointment dina NOC and you pick and choose whom you have to give. This is not the way that education department should work. And I think that I will say one more thing. What I said in the beginning, it was a planned conspiracy to derail our session in the morning, especially the question hour. Kityat? They all came with placards. Placards didn't come out of their pocket suddenly. Soglank tayar korun dila. And soglank sanglash ko mubrano awaz kor mon word kor. And this way, our time was spent. House adjourned. And finally question रावलो गेलो. रुलिंगूच जेन्ना एजेंट करतात पळय तेजेर कितें म्हणपाचें क्वेश्चन नंबर फुडें कॅन्सल जावपाक रुलिंगूच रुलिंग कित्याक करतात? रुलिंगाक हेतू आहा. फुडें कित्याक खातीर करतात? आज आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक घेतात? कित्याक आमी जे कितें रेज करूंक सोदताले ते आमकां दिवंक ना म्हणून त्या लोकांक सांगपा खातीर प्रेस कॉन्फरन्स घेतात. रुलिंग डिसरप्ट कित्याक करतात? जें कितें आमी उलोवंक सोदताले आनी जें कितें उलोवपाचें आमी तें तातूंत एक्सपोज जावपाचें, ताची पेंटां घेवपाची आनी ते गोंयचे भुरग्यांचो फुडार कशे काबार करतात विथ अ डिसऑनेस्ट एंड अनप्लॅन्ड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ NEP हें कळपाचें. आनी जे भशेन गोंयचो सरकार केअरलेसली हें हँडल करता तें आमचे फुडले जनरेशनाक घातक, हें एक्सपोज जावपाचें म्हणून रुलींग पार्टीन क्वेश्चनावर डिसरप्ट केलो. खंयचे क्वेश्चन येवपाचे आसले म्हणजे तुमी? एक म्हणटा तो पावर टॅरिफ हायक, दुसरो म्हणटा तो NEP, तिसरो म्हणटा तो मोपा आनी दाबोली. एक सिव्हिल एव्हिएशन पॉलिसी म्हणून डिक्लेअर करपाची आशिल्ली. आन्सर दिला की आमकां दाबोलीन कितल्यो फ्लायटी येतात आनी कितल्यो वतात त्यो कांय खबर ना म्हणून. प्रश्न संकल्प आमोणकाराचो. कळ्ळें तुका न्ही? सो आतां पळय ताचेर खूब आसा, खूब उलोवंक जातालें खूब वस्तूचेर, पूण दीस वर द मेजर क्वेश्चन. म्हजो एक क्वेश्चन आशिल्लो ऑन स्कील एज्युकेशन. आज आमी पळयलां की लक्षद्वीप जर सोडलें, लक्षद्वीप म्हणटा कितें, इज अ टायनी आयलंड स्टेट. थंय जी ही आहा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आहा ताजे सेकंड इज गोवा. आनी हाजे खातीर स्कील गॅप आमी भरपा खातीर स्कील एज्युकेशन गरजेचें. स्कील एज्युकेशन म्हणल्यार कितें, तो कार्नवाल करप न्ही पयर केला तो, सगळ्याक दोगांयला लायलें, दॅट इज नॉट स्कील. सो आमी तें ताका एक्सपोज करपाचें आसलें. म्हजो नंबर 4 क्वेश्चन आशिल्लो. सो हे क्वेश्चन ताका आयिल्लें नाका आशिल्लें म्हणून ताणें तें क्वेश्चनावर. See, there is one thing which they should also realize. आमी ऑपोजिशन आहात त्यांना बेश्टे ओपोज करपाक म्हणून उबो रावनात तेंकां. We also give suggestions. So they could have heard us, they could have agreed, or they could have told their point of view. And then perhaps we could have given our suggestion and say, you consider this, then you take a decision. But you're shutting us out is something which I feel is very sad and not very democratic. आनी कितें आहा जाल्यार And especially done in सांगलें तशें करून, as done from the ruling benches. That is not a proper thing. ना. आतां स्पिकराचो अपमान जर जालो आनी तुवें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एडमीट केली जाल्यार देन इट बिकम्स द प्रॉपर्टी नॉट ऑफ द हाऊस, ऑफ द प्रिविलेज कमिटी. एंड देन द प्रोसेस इज टू बिगिन देन. अरे हांगा तूं डिसरप्ट करता ताका माफी माग म्हणटा. माफी मागप ना, ती प्रिविलेज कमिटी डिसायड करतली. आनी तो मागना जाल्यार जेलान बसचो पडटलो ताका. हाजे पयलीं आठवले जो आशिल्लो पळय, नारायण आठवले, गोमंतकाचो एडिटर तेन्ना, ताका एक दीस पयलीं भितर बसचो पडिल्लो. तुका याद आहा जाल्यार पळयात, शशिकला मुखेलमंत्री आसतना. देट वॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. सो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हॅज गॉट व्हेरी क्लियर कट गायडलायन्स एंड देर इज पनिशमेंट, देर इज एन ऑफेन्स इन. I fought a breach of privilege put by Digambar Kamath on me before I became an MLA. I was also summoned here. So ताका प्रोसेस आसता, तो करून दिया म्हण तुमी. जर तुमकां ताका यू वॉन्ट टू टेक हिम टू टास्क,
बिकॉज he has done something wrong. He will face it न्ही. तुम्ही क्वेश्चन आवर डिसरप्ट कसो करतात आनी डिसरप्ट करून गोंयचे जनतेक मेसेज कितें की तुमकां आमी जे इश्यूज रेज करपाचे आसले ते तुमकां उत्तर नाशिल्लें नाजाल्यार तूं म्हाका सांग एनईपीचे उक्तरां काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सेक्रेटरी दिता आनी आज आमी हांगा क्वेश्चन आवराक तोंड बंद करपाचें भायर बसपाचें हें कितें वा यू आर मेकिंग दीस डेमोक्रेसी इंटू अ फार्स यू आर कन्वर्टींग डेमोक्रेसी इंटू अ फार्स आनी गोंयची जनता सुसंस्कृत जनता हुशार जनता दे कॅन सी थ्रू दीस आनी जे कितें मॅच फिक्सिंगां करतात पळय ती सगळीं दिश्टी पडटा कोणा भितर कितें जाता तें कळटलें थोड्या दिसांनी कळटलें तें अरे प्रश्न येवपाक देवप ना म्हणटा कितें हाजे पयलीं जाल्लें आहा कला अकादमीचो जेन्ना इश्यू आयलो तेन्ना हांव एकलोच थंय वचून बोवाळ मारचो पडलो कित्याक जावचो पडलो खूब ताका इतिहास आहा युनायटेड ऑपोजिशन ना म्हणटा पळय युनायटेड डिसयुनायटेड आनी हांगा दीस इज एन ऑनस्लॉट बाय द रुलींग पार्टी अगेन्स्ट क्वेश्चन्स अगेन्स्ट डेमोक्रेसी तातूंत तूं युनायट जालो आनी डिसयुनायट जालो तातूंत कांय अर्थ ना दे आर नॉट दे देमसेल्स आर डिसरप्टिंग द हावस सो इवन इफ यू आर विथ युअर युनिटी वॉट यू आर गोइंग टू डू यू आर 7 अगेन्स्ट देम दे आर 32 आता याच्या पुढे असेंब्लीक तुम्ही बहिष्कार घालचे ना आमी कित्याक घालतले बहिष्कार कित्या खातीर आमचो जर इश्यू आहा आमी तुमच्या म्हऱ्यान येवन सांगतले मरे हो आमचो इश्यू म्हणून आमी ओगीच बहिष्कार कित्याक घालतले आनी आमी केन्ना बहिष्कार घाला एक दीस मणिपुरा खातीर घाल्लो आनी केन्ना घाला आनी मणिपुराक जाला ते कितें तो कांड न्ही कांडूच न्ही तो सगळे जगान केल्ले हांव वी हॅव ऑल्सो डन इट वन डे दॅट्स इट आनी केन्ना गेलो आमी कॉलिंग अटेन्शनाक तुम्ही बरो एक प्रश्न रेज केल्लो एसटीपी तो पळय कॉलिंग एटेन्शन कितें आशिल्लें मडगांव आनी फातोर्डेची सिवरेज पायपलायनीची ती सिवरेज पायपलायन काबार जाल्या म्हणून बाबू नायक तेन्नाच्यान बोवाळ मारतालो हांव जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना हांवें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हणून केलो आनी तातूंत पयलो हो नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन ही रिप्लेस करपाचें आमी प्रस्ताव हाडलो आनी टेंडर पास केलो 300 कोटीचो टेंडर जो आतां काम चालू आहा आनी मार्चान 2025 मेरेन कंप्लीट जाता हो टेंडराचें काम कितें आशिल्लें की राय टू शिरवडे ही जी सगळी मदीं पायपलायन आहा ही रिप्लेस जाली आतां ही रिप्लेस करपाचें ताणें काम सुरवात केलां सीएमान जे मदीं सांगलें की कमिशन जालें म्हणटा ती 40 कमिशन जावंक ना कित्याक थंय तांचे कडेन प्लांट ना एब्जॉर्ब करतले खंय हांगा शिरवड्यार थंय तांचे प्लांट तांचे स्टार्ट जावंक ना हे एक इश्यू जालो दुसरो इश्यू म्हळ्यार कितें मडगांवान जी रिटेल मार्केट एसपीडी रिटेल मार्केट आहा तातूंत चिकन मटन बीफ पोर्क हांची दुकानां आहा सो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सांगलां तुमी सिवरेज पायपलायनान ते कनेक्शन तुमकां ना म्हणून तुमकां आमी नोटीस दिता नाजाल्यार तुमचें बंद उडयता फर्स्ट ऑफ ऑल तांचो जो चिकन वेस्ट ओ कितें मटन वेस्ट आहा हाव वील एसटीपी एक्सेप्ट इट वाय वील सिवरेज एक्सेप्ट इट सिवरेज वील ओनली एक्सेप्ट ह्युमन वेस्ट पायपलायन आसा ना पायपलायन नात रे थंय पूण पायपलायन आशिल्ली जाल्यार पसून तुज्यान चिकन वेस्ट काडून तातूंत घालूंक जायना ताका सेपरेट एटीपी जाय न्ही रे सो तो दुकानदार ताणें दुकान विकतें घेतला तो इल्लिगल न्ही रस्त्यार तो चोर बाजार न्ही तो मडगांवचो मडगांवान एक चोर बाजार म्हणून चलता लोक अशें कितें चोरयेच्यो गोश्टी हाडून रस्त्यार बसता ते लोक न्ही हे प्रॉपर धंदेकार सो तांकां ते म्हणटात ते आमी घालपाक तयार आहा तुमी आमकां ईटीपी दिया आमी कलेक्ट करता पयशे दिता आमी पण आमी हाडून खंय लायन घालतले लायन घालप सरकाराचें काम न्ही रे तुमी टॅक्स घेतात कित्याक लोकां कडच्यान सो तुमी तांकां नोटीसी कश्यो धाडटा सारकें न्ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान जे थंय आनी सारकी परिस्थिती बिकट म्हज्या घराच्या ऑपोजीट आतां तुका हांव सांगता आय एम 100% सिवरेज अंडरग्रावंड कनेक्टिविटी फातोर्डान आहा एकूच घराक ना ते म्हज्या हांव हाजेर आहा कित्याचेर ते सेप्टीक टँकाचेर हांवें कित्याक करूंक ना कित्याक आमदारान आपलेच केलें म्हणटलें म्हणून तो लास्ट जाता हें सगळें जेन्ना नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन जातली तेन्ना हांव कनेक्ट जातलो एट द मोमेंट आय ऑन दॅट टँक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फाटल्यान तें सांगलें त्या डॉक्टराक घर आसा आमकां मॅनेजरान घर तो गावडो भायर पडलो ताणें 10 वर्सां दार उगडें करूंक नासतलें जनेलूच उगडें करूंक नासतलें इतली परिस्थिती आहा थँक्यू न्यूज तुवें सगळ्यांत लास्ट दिली